All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Deming hallelujah. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. सगळ्यांक तुमकां हांव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता फातिमा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आनी दुसरें तें हांव भेटयता देवाक दिन वासून मारिया डिकुना आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज धरुया कनेसा गामा आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी आमची 400 वर्सांची समरमणी जी चालू आसा आनीक ह्या दिसांनी रेलिकेची दाखोवण जी चालू आसा ती आमकां एक भावार्थाची दाखोवण जावंक आनी आमचो भावार्थ वाडूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट दाबोली बातिस्त कुलासो हांच्या घरांत जाता देवान तांच्या गोरबेचेर सायबीण मायचे मजतीन आशिर्वाद घालूंक मागुया भावार्थाची दिवटी आयज पेटयतात आल्तो चिकाली एंटनी डिसुजा आनी फामील दाबोली जुझे राफायल गामा आनी फामील ह्या गोरब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं ओस्तो मसीह जाका आमी रावतालो
दोर दिसाक देव आपल्या उतरांतल्यान आमची तयारी करता. आमी ह्या सोम्याक अंतरेकून अंतरेकता. ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी आशेन रावता जाल्यार दोर दिसाक पवित्र मिसाचे भेटेन तोच सोम्या आमच्या काळजांत येता. आमच्या जिवितांत रिगतना जायत्यो वस्तू आनी मार्गदर्शन तो आमचें करता तें आमी उक्त्या मनान घेवंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक ह्या मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां मनाची तुमकां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ह्या पासोवपाक आनी तुमकां म्हजे खातीर सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. रातुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयार बापा, तुजो पूत येसू येतलो तेन्ना तो आमकां वाडटलो ते सासनीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजी कृपेन आमची काळजां तयार कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदरलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तोरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात तें मोडणाचें चादर पिंजतलो. सासनांक मोडणाचो भोस्म करतलो आनी सगल्याच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिल्ली आसा. त्या दिसाक म्हणटलीं, पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरला. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात त्या पर्वताचेर आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल मोजें ठिकाण. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल मोजें ठिकाण. 5वी चार तुजीं चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल मोजें ठिकाण. काळोखान खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशीं सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय.
आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळेतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय, दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं, देव दाना तुज्या मोगाचीं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरान सदांकाल म्हजें ठिकाण. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. पळय, आपले पोजेची सोडवण करूंक सोमी येता, ताका मेळूंक तयार आसात तीं सोदोवी. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिल्याच्या दोर्या देगेचेर गेलो आनी दोंगरात चडून थंय बसलो, आनी लोकांची उरपुंजी तोंट्यांक, कोयद्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेरा वायटकारांक बरोबर हाडून ताचे सोशी आयल्यो, आनी ताच्या पांयां लागीं ताणीं तांकां दवरलीं, आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं धोड जातात, तोंटी चोलतात, कुड्ड्यांक नोदोर येतात म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोंडूंक लागलो. पूण जेसून आपल्या शिसां लागीं आपोवन म्हळें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात. आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जीव खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताळां वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हळें, तर एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पावोशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेसून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडी धाकटुली मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातांत घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली, आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगलीं दादोशी जायसर जेवली आनी उरलोले कुडके 7 करोड बोर तांणी एकठांय केले. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुगाळ भाव बीन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेसू जायत्या जाणांक पिडेंतलो बरो करता ते आमी आयकता आनी खिरीत भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगता. लोक सगल्या तोंट्यांक, कोयद्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी हेर वायटकारांक ताचे फुड्यान हाडून दवरतालीं आनी तांकां एक व्हड आस आसली. कसली? हो जावन आसा खरो प्रवादी. होच तो देवान मागलोलो, होच तो आपले पोरजेक सोडवण दितलो, होच तो आमी रावतालो तो मसियस. आनी जेजू भाव भयण ह्या लोकांक पळोवन त्या वेळार तांचेर हात दवरता आनी तांकां बरीं करता. मोनी उलयतात, कोड फुटलोलीं धोड जातात, तोंटी चोलतात, कुड्ड्यांक नोदोर येता. आनी हें सगलें पळोवन लोक अजाप जाता. लोक म्हणटा, आमी विस्वास दवरलो, आमी जें कितें चिंतताले आमकां जें भासायल्लो सोडवणदार होच तो. आनी जेजू बाबा भयण ह्या लोकांक पळोवन तांचेर चुचुत्ता.
ताका चुचुरे दिसतात ते लोकांचे, कित्याक गोडी नासलेल्या परी शेड्यो कश्यो ताचे सोशींत येताली. आपल्या सोशी येतात तें पळोवन आख्खो दीस थंयसर बसून आसात, बुकेन तोडमोड्यान ताणेन ती थंयसर आसात तें तो जाणो आसलो. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा, कोणाय लागीं कितें आसा जाल्यार तांकां जेवंक दियात. अशीच म्हणटात आमचे लागीं कांय ना सोम्या, कशें म्हूण आमी उंडे ह्या वेळार खुंयतान हाडटलेत, खुंयतान पयशे आमकां मेळटले. आनी जेजू म्हणटा, कितें आसा तें सांगात. 7 उंडे थोड्यो ल्हानश्यो मासड्यो आसात त्यो एकठांय करता आनी देव आपल्या उदारपणान आशिर्वाद घालून त्या वेळार तांकां दादोशी करता. जिवितान आमकां जायते प्रश्न, जिवितान आमकां जायत्यो आडकुड्यो, जिवितान आमकां आटे बिटे, जिवितान आमकां दर दिसाक येतल्या प्रश्नांक, दर दिसाक येतल्या आडकुड्यांक, दर दिसाक आमच्या जिवितान आमी जे प्रश्न आसात ताची झुजता आसतना सोमी आमच्या सांगाता आसा म्हूण आयचे देवाचें उतर आमकां आश्वासन दिता. दर दिसाक आमी ताची सोशयो गरज. आमी ह्या सोम्याक आमी जेन्ना मेळूंक येता तेन्ना तो खरेंच देवाचें राज बांदूंक, तो खरेंच आमकां ह्या संवसारान आपले गोवाय जावंक आपयता म्हूण आयच्या दिसा विस्वास दवरून आमी सगळीं तयार जावया ताच्या येण्याक. उदीक करून आमचें जिवीत न्हवसरून तर दर दिसाक फावो ती आमी मजुरी घेवन, फावो ते उपाय घेवन आमचें जिवीत न्हवसरून देवाच्या येण्याक तयार आसूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C24, पेज नंबर 38. C24. मातेचे भांगर करू शकताय तूं एकाच सुत्रा, माती तुलाचे जिणे भांगर कर पवित्रात्म्या. Toyan Papa, Oti Pora, Ikolonkia, Jivitache, Tuga Vokta, Amche Vorda, Tuga Vokta, Amche Vorda. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आमच्या आनी आमच्या बरी शुभेच्छा बाबाक सर्वेस्वर मागून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां उदीक उदीक वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारान सासणाचे देवा, सर काळयांचो ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पोरविलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणांक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायतांव.
पवित्र 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 दोगारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार पल्याच्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी एका ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो उगूट पोरगो तुया तुझ्या कुर्सानी पोनोची वोटपणा वोडली तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सुतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गोवण्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चोपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिसा तशी आमची पापां मागोस आनी आमकां प्रेमीक करूं नाका, सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार शिकुशे परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जे ताणें रासूळ चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कोल देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कोल देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात पावय खोशी बसात म्हज्या कुडी रोगतात कुशीदाद सायात म्हज्या जेवणाक येयात पावय खोशी बसात म्हज्या कुडी रोगतात कुशीदाद सायात जेजू जिवीत तुजें जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें सगळी जिवीत आमचें उंडो मोडून वागता जिवान भरून वचत तुमीच उंडो जायात दुसऱ्याक जिवान भरात उंडो मोडून वागतात जिवान भरून वचत तुमीच उंडो जायात दुसऱ्या जिवान भरात जेजू जिवीत तुजें सगळी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें सगळी जिवीत आमचें. प्रार्थुया. कोनवड्या बापा ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन थंय आसा आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फाल्यां मिसा उपरांत माडी जातली इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची.
नोवेनाचे मागणे शाश्वत आदर पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एका कृतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी परवाशा पातक्याच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो परवासो. हांव म्हाका पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजी सासणाची चाकर कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव स्वता मानता. म्हज्या सासणाच्या सारवासाची कोटा जायती फावटी आली निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जोईत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचेर ताळमेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी वाळीत म्हूण म्हजो धोम. हो तर वर्तता उपकार सो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदी करून एमपरांच्या चौकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराची माये सगळीं बरोबर नमान मरे ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पोचेस. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये सगळीं बरोबर नमान मरे कृपेन बोलले सदैव ते आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पोचेस. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यापासून विनंती कर. नमान मरे बोलले सदैव ते आसा. ऑस्ट्रेलियामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पोचेस. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्याक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी उदृश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर अस्कोत काळजाच्या. माग करचे पासत जा शेणातीन देवाच्या मुन्याऱ्यांची. विनोद कर सगळ्या देवाक भेटिल्ल्या उस्तऱ्या पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनात गोडसाण प्रार्थुया. हे सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदांकाळ फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय रासवत चलयताय सासणाच्या सासणाक थोडो वेळ उगी रावन आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांत आमच्या गांवांत आसलेल्या पिडेस्त बाबा भयणाचो उगडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक. सोम्या आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी उनोदवत आदारान भागून सदांच आंकवार मोरेची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पाव सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक
तुमचे वय तुमचेर आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमीन. सासवत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची तुमचे वय देवान सदां काल तोगू आमीन. भोव मोगाळ माय आमचे थंय तूं राव गोसा आकांता सदांच तूं पाव. आमचे थंय तूं राव गोसाक आकांता सदांच तूं पाव. मायेक आकृतीचे माये मोगाची माये सचे गुणांनी बोलेले मायेक आकृतीचे माये मोगाची माये सचे